दर्यादेगेर वावुरपी बेकायदेशीर स्थलांतरीत विक्रेते, दर्यादेगेर रस्ते बांदप, उदकाची पायपलायन बदलप, फातराडेचे सेंट दिवन्स ह्या विशयांचेर आयतारा वार्काची ग्रामसभा बरीच तापली. पंचायतीन गांवचे सैम वांटोवपा खातीर वावुरचे म्हण थळाव्यांची मागणी आसा. आरडी स्कोअर ब्युरो रिपोर्ट. 33 स्टेप्स एक कसा दोंगराच्या वयर वचून पडटा जाल्यार तो सेंट्यून न्हू 33 स्टेप्स जाता एक कसा दोंगराच्या वयर वचपाक तो सेंट्यून न्हू सो हांव म्हणटा आतां आमी शेकतात हेजे पब्लीक टुरिजम पॉलिसी 1 मिटर वचपाक लागता सेंट्यून सो हिंगा सिआर पेटा नॉट इवन 50 मिटर्स फ्रॉम हाय टायड लायन हिंगा तेंकां ओल्ड किचन हे ते हॉटेलाक घालूंक मेळटा ते कितको जाता आमच्या लोकलांक कायदो आसता तें लागनाय लोकांक जाणवपाक पावपाक जायना तेंची ऑथॉरिटी ऑफ द पंचायत रातीच्या बँकांक ऑलरेडी जाल्यार एक नंबर 100 डायल केलो म्हणून पुलीस हो सेकंड इज द बेस्ट ऑप्शन आसा म्हणल्यार क्लब महिंद्रा चर्चा वाडे क्लब महिंद्रा नुगे फोकस जायलो रिफ्रेश करून तुमगे चर्चांचेर पब्लीक अकाउंट फोडो वचपाना म्हणटाय क्लब महिंद्रा तितूच आमी स्टेप्सांचेर फोकस केल्यार कोण फोटोग्राफर पडल्यार तेजे सिक्युरिटी गार्ड आसा तिका पाहिजे is the security of 8,000 people at 5 lakh rupees actually can you not solve it and trust me none of your local people do the work आमगेले मेन इश्यू म्हणटा हिंगा नेचर म्हणटा काबार जाला आनी हे नेचर काबार जाला म्हणटरी आमकां आनी सुसेग ना निवळ वखदां आनी मुखार आनी हे संवसार आनी सारको ग्लोबल वॉर्मिंग जावन आनी कॉलॅप्स जातलो सगळे बिल्डलो बी जाल्या टोटल बिल्डलो बी जाल्या आनी हे आतां इकोसिस्टम सगळें डिस्ट्रॉय जालें आनी हे सगळें इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय जालें म्हणटरी आमगेलें इम्बॅलन्स जाता आख्खें लायफ डिसेबिलिटी स्टार्ट जाताय आमगे डिसेबिलिटी सगळें ह्युमन डिसेबिलिटी सगळें एनिमल्स आनी कितें आनी तें मागीर चलना सारकें जाल्यार इतल्यान हांव मागता सगळ्यांक आमगेले गांववाल्यांकू आनी पंचायत टिमीकू हे आमगेले पण सगळ्या हे पळय नेचर आहा तो सांबाळपाचो नेचर तरी सांबाळना आमी काबार. इलेक्ट्रिसिटी इश्यू आहलो सो आमी तांकां सांगिल्लें तेंचे स्ट्रीट लायट मेळटनाय न्हू सो हांवें तांकां सांगिल्लो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन उलयता तेंकां तेंचे पळय ही सगळ्यांक मिटींग कोता आमी कोताय मिटींग कोताय बट आमी आख्खी कंडक्टर वायज आख्खी वार्का विलेजी कंडक्टर वायज आमी चेंज केल्ली हाफ वर्क उरलें कित्याक पावस येयलो म्हणून उरलें सो तेका येयला म्हणटा ते आमगे थिंगा एकू वॉर्डा आमगे जालो ना म्हणून बट थिंगा न्हू जायते कडेन वॉर्डा उरलो आहा सो तेय आहा ते आमी कंप्लीट कोतली आनी स्ट्रीट लायटी लागून न्यू पोल्स जे घायले न्हू आमी एक कडेन आतां न्यू पोल्स घायले सो त्या पोल्साचे न्यू लायट्स अजून आमी तें दिले नाय बट थोड्यो आमी रिक्वेस्ट केले जाल्यार एक कोणाक गरज आहा थिंगा घालताय बट आतां म्हणटा थिंगा आख्खी सारकी ब्लँक स्पॉट आसात न्हू सो थिंगा आतां ऑलरेडी जेई कॉलेन हें कोतले थिंगा स्ट्रीट लायट घालताय कितें ट्रान्सफॉर्मर जालो ट्रान्सफॉर्मरा लागून एकल्या जायला लायक तेची चड लोड येन तो लासोत न्हू ऑलरेडी 33 kV लागून ते हें कोताय थिंगा सो तेंकां जेई सांगता सोमते ती ट्रान्सफॉर्मर चॅक कराय म्हणून सो एक बारा ती आख्खे सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कितें इश्यूज आहाय ते सगळे घेवन हांव उलयतलो त्यो आतां पायपलायन म्हणटा त्यो बोऱ्यो वर्साच्यो त्यो आतां न्हू त्यो केन्ना मग ते कोणाकूय खबर नाय सो त्यो रस्ट जाला आसतल्यो भितरल्यान सो ते म्हणल्यार लायक तेंकां ते हेजेसून जायते हेल्थ इश्यूजूय जाताय आनी खरें म्हळ्यार एक आमी एक लेटर कोतो तेंकां PWDR सो ती वॉटर पायपलायन्स चेंज कर एक रेजोल्युशन घेता आमगे अपकमिंग मिटिंगां सो आख्यो पायपलायन जाय ते सगळे चेंज कराय जाते भाशेन कराय बोस्कीचो हय बोस्की लागून थिंगा बोवाड जालो कित्याक 4 lakhsचे सो स्टार्ट जाल्ली तेम लायक एलिगेशन जालें ते आमी स्टार्ट केलें म्हणून ते आमी स्टार्ट केलना सो ती लास्ट टायम कितें ती स्टॉप जाल्ली तेजेसून ते पावणी स्टार्ट जाता तुम एकमेकाच्या भिऱ्याक पण तुम जाण पावणी वाडयताय पंचायत वाडयना ना म्हणून पंचायत हें कोना बाबा तूं वाडय म्हणून ते जाण वाडयताय आनी आतां तेच मनीस येवन बोस्की घेवपा मनीस आहलो चोय सो तो पार्टिसिपेट जाल्लो तोचे थिंग बोवाड घाता आमी वाडयलो 4 लाख आमी वाडयलो ना तेंगे भिऱ्यां पण 5,000 10,000 अशें करून वाडयत घेवन ते 4 लाखांचे पावला इवन आमी तेंकां सजेस्ट केली तूं कित्याक वाडयताय गाय मो तुमकां जातो गाय मो तरी पूण ते आमकां एलिगेशन तेंकां शो ऑफ करपाक जायो येवन थिंगा हेच मनीस येवन थिंगा पावणी वाडयत रावताय पार्टिसिपेट जायन आनी मागीर तेंकां जायना म्हणटरी तेंकां मेळना म्हणटरी मागीर सो एलिगेशन घालपाक पावता रहीच्या कितें रहीच्या इश्यू येयल्लो थिंगा इश्यू येयल्लो म्हळ्यार तो पॉयंट आमी हें करपा ना कित्याक तेणे म्हळ्यार आमी कंप्लेन्स कितें केला कितें एक्शन घेयला तेजेर येयल्लो पॉयंट आनी तेका तरी जाय आमी तेंच्यान आमचेर RTI मागून व्हरो जाता आमी कितें केलें तें आमकां कंप्लेन केली थिंग काम चालू आहा
JCB येयला ओके JCB येयला आनी काम चालू आहा सो आम तांकां तेन्ना ती येयली तेन्ना विलेजीसाक लेटरीचे हांवें तांकां स्टॉप वर्क नोटीस धाडलो सो तो थिंगा स्टॉप करूं सो तेन्ना आमी रिप्लाय केलें थिंगा कांय काम चालू ना ओन्ली थिंग कितें बुशीस जालें तें क्लियर केलें आनी तांकां जाय जाल्यार ते रिपोर्ट टेंशन RTIची मागून व्हरोन जाता